पेडणे ते काणकोण, मुळगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंड्याचो अंत्रुज म्हाल, शाश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजी ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। म्हापसा नगरपालिकेची ऑर्डिनरी बसका आयज जाली। हे बसकेन 2-3 विषय आसले। मेन विषय आसलो तो शिवाजीचो पुतळो जो आहा आणि ब्युटिफिकेशन गांधी सर्कल ते हुतात्मा स्मारका मेरेन तो अस्वाल पुतळो घालपाचो प्रस्ताव रोटरी क्लबान दिलो। तेचेर बैठकीन अशी चर्चा जाली की जो रोटरी क्लब जे सारके जे मेंटेनन्स आणि बाकीचे जे ब्युटिफिकेशन तेचो मेन प्रस्ताव दिवचो तेन्ना तेचो पास करपाचो म्हणून। दुसरो एक विषय जाल्लो तो म्हापशाची फामाद बोडगेश्वर जात्रा आणि मिलाग्रीसचे फेस्त। ह्या फेस्ताक म्हापशाचे शाळा आणि जे आस्थापना आसात प्रायवेट आसा आणि सरकारी तांकां सुटी दिवपाचो असो एक प्रस्ताव घेतलो। ब्युटिफिकेशन ऑफ हुतात्मा चौक टू गांधी जयंती टू गांधी चौक आणि विथ इन्स्टॉलेशन ऑफ शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू ऑन हॉर्सबॅक 40 लाखाचें काम हे अप्रूव केल्लें आहा। सेकंड म्हणजे फायनान्स 14 फायनान्साचें काम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट केल्ले पण अप्रुवल जे दिला दॅट इज फॉर वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम फ्रॉम कोर्ट जंक्शन टू त्राजन टिमेला हाऊस अलॉंग हायवे। दुसरे एक मॅटर आले ते ODF आसले। Of course, one committee has been formed for that to look into the details. For public institution, government offices and schools in Mapsa, या खातीर basically एक pub on the lines of Ponji जे relaxation on same basis म्हापशे जे स्कॉला हा institutes government officers तांकां एक public holiday on occasion of मिलाग्रीस feast त्या दिसा पयल्या दिसा आणि तशेंच बोडगेश्वराच्या जात्रे पयल्या दिसा। तो इश्यू असो आहा की कावन्सिलरांक हांवें ते ऑफकोर्स कॉन्ट्रॅक्टराचो कितें वर्क ऑर्डर घेतात कामाक उरयना सो तेंचो एक ग्रिवियन्स आहा जो आमच्या कावन्सिलर बी काम घेतात ते म्हणटात आनी कामाक घालतात कामां एक्झिक्यूट जायना। Goa Police in collaboration with Inox held a special screening of movie Uri for police staffs. Goa Police feels that this movie inspire and motivate all the police personnel. We were approached by the management of Inox and they have offered us one show free of cost. And since it is on surgical strike, we have accepted and we are showing it to our staff. They will get inspiration from this movie and because of that we have showed it to them. This movie is a motivational movie for all of us to see. Not only the rest, the dedication of the armed forces. And I'm sure after watching this, the josh will be very high. पेडणे मतदारसंघातील ही पंचायत जी मोपा आसा त्या मोपा पंचायतीचे वेगवेगळी कामां या भागाचे आमदार आणि तथा पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर करतात पण त्या पंचांक विरोधान असल्यामुळे तांकां विश्वासान घेयनात। ह्याच्या फुडें परत जर तशें जर जायत जाल्यार तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा की आमी रस्त्याचेर उतरतले म्हणून। फाटल्या विकान जर तुम्ही पळयलें जाल्यार उग्या गांवांत आनी त्याच पयलीं मोपा गांवांत एक इनॉग्रेशन जालें आनी त्या इनॉग्रेशनाक माननीय टुरिझम मिनिस्टर श्री बाबू आजगांवकर आशिल्ले हजर आनी तांचे हस्ते तें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा दोनूय कडेन। पूण तें करता आसतना खंयच आमच्या पंचायतीक विश्वासात घेतले गेले ना आनी हेजें दुख्ख दिसता एक व्यक्ती म्हणून न्हू तर एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हे लोकांचो खंय तरी इन्सल्ट जाल्लो आसा आनी हेची जाप विचारपा खातीर आमी आयज हांगासर जमलेले आसात। आनी हेच्या फुडें जर अशें घडलें जायत जाल्यार आमी कशेंच वगी रावचे ना, आमचे लोकूय वगी रावचे ना। ताका लागून हांव शिटकावणी दिता दोनूय खात्यांक सांगता, टुरिझम जे डिपार्टमेंट आसा तांकां त्याच बरोबर PWD आसा त्यांच्या अधिकाऱ्यांक हांव सांगूंक सोदता की ह्यान फुडें जर अशें जालें जायत जाल्यार आमकां खंय तरी रिएक्ट जावचें पडटलें, हेचेर आमी स्ट्रिक्टली रिएक्ट जातले आनी आमी कशेंच ह्या वगी रावचे ना। सो ह्या फुडें कसलोय जर विशय आसा जाल्यार रातचो खंय तरी येयलो उब्यान मिनिस्टर आनी रातच्या काळखान नाल फोडून गेलो अशें जावपाक जायना। आनी तेंच्यांनी मागचें की ह्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन पयलीं मेळोनी आनी बरें रेट मेळोनी म्हणून।
म्हणून तांकां सगळो नोकरी म्हणून गव्हर्मेंट जॉब प्रत्येक फॅमिलीक मेळोनी तेंचे कंपेन्सेशन क्लियर जावनी आनी जे कोणचे कोर्टान कचेरीन विशय उरलेले आसा ते रिजॉल्व करचे म्हणून स्पेशल एक समिती नेमून हे जर तेणी केलें जायत जाल्यार लोक तेच्याय फाटल्यान खंबीरपणान आसतले आनी आमीय आसतले अशें जर वागपाक लागलो तर आमकां न्याय जर दिलो जायत जाल्यार आमचो सपोर्ट हो तेकाय आसतलो. उसगांव गांजे पंचायत बिल्डिंगेची पायाभरणी आयज हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश राणे हांणीसर केलें. ही बिल्डींग उसगांव गांजे पंचायत वाठारांत जावपाची आसा. उदरगतीची कामां उलयतना सत्तरी तशेंच उसगांव परिसर जी उदरगतीची कामां जाल्यात तेका लोकांनी सहकार्य करचें अशें विश्वेश राणे हांणी सांगलें. विकास म्हटलो की बाबा म्हणटा हरकत ना. बाबा सदांच म्हणटाले आपली 5 वर्सां फुकट गेली आणि 5 वर्सांनी तुम्ही पळयलां आसतले की कितें जालें तें. जंय फायली धाडलेल्यो विकासाच्यो म्हण डेव्हलपमेंटाच्यो वडबीक सी रोड खंय तरी फेमस घालपाचे ड्रेनेज बांदपाचे असे वेगवेगळे जवळ कोट्यांनी रुपयाचे मधल्या टायमार आम्ही धाडून दिल्यो पूण त्यो परत येयल्यो ना पण थंय थांबल्यो. कित्याक एक वेगळी तरेची कल्पना आसली इलेक्शनाक जेन्ना आमी गेले की उसगांव कशें सुदारपाचें आनी उसगांवान कसो विकास घडोवन हाडपाचो ह्या सगळ्या दृश्टिकोनान जेन्ना आमी काम करता आयज म्हाका याद येता एक्चुअली आयज आमचो मुख्यमंत्री एकदम बरो आशिल्लो हांव तेज्या हस्ते हे सगळे काम प्रारंभ करपाचो म्हाजी इच्छा आशिल्ली. म्हणूनच उसगांवचो भाग जाल्या कारणान आमी ब्युटिफिकेशनाचे पयरूच ताणें अनाउन्स केल्लें की 30 कोटीचें सँक्शन आमकां मुख्यमंत्री दिल्लें आसा. GSIDCचे श्रीपाद ते पळयतात. त्याच बरोबर आयज 30 कोटीचे वयर एस्टिमेट केल्या कारणान EFC गेल्ले आसा फायनल क्लियरन्सा खातीर आनी तेजे नंतर ते ताबडतोब टेंडर जातले. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. पस्तीस वर्सां पयलींचे टॉयलेट जे 10 वर्सां जाले डिलॅपिडेट जाले आनी यूज जायनाशिल्ले ते आयज म्युनिसिपालिटीन परतें मोडून बांदून काडलां. आयज सकाळीं ताजें स्टोन लेईंग सेरेमनी जाली आनी ह्या वाड्यार खंय 3 टॉयलेटी जावपाच्यो आहा. 2 खंय रेनोवेट डॅमोलिश करून रेनोवेट जावपाचे आनी एक खंय रिपेर आनी मेंटेनन्स जावपाची आहा. ह्या वाड्यार खंय बांयो आसा म्हणून लोकांक सोकपीट घालूंक मेळना आनी सेवरेज पायप नासतना तांकां टॉयलेट बांदूंक मेळना आनी हाका लागून हे टॉयलेट भरपूर गरजेचे आशिल्ले. म्हाका दिसता 35 वर्सां जावन गेली हो टॉयलेट आसा ताका मेंटेनन्सूय जावना आनी हांवें हो 2016 एक्चुअली प्रपोजल घातलेले बेलाबाय 2 आनी मेस्ताड्यार 1 मेंटेनन्सा खातीर आनी एका पूण करता करता तो पावसान आनी पिड्ड्यार जावपाक लागलो. त्या खातीर हांवें तो रिकन्स्ट्रक्शनाक घातला हो आनी एक फुडें आसा तो बेलाबाय तो रिपेरिंगाक घातला. आनी वाड्या वयल्या लोकांक हांगा सिवरेज लायन नसल्या खातीर तांकां बांदून मेळना टॉयलेट घरान. कित्याक हांगा खूब जाणां कडेन बांय आसा. बांय आसल्या खातीर तांकां एज पर हेल्थ रूल तांकां सोकपीट बांदून मेळना म्हणून तांकां हो पब्लीक टॉयलेटीज यूज करूंक पडटा. त्या खातीर लोकांच्या फर्स्ट प्रेफरन्सा खातीर आमी हो घेतला आनी मेसावड्याला एक घेतला सद्याक. आयज जेन्ना आमचें कौन्सील जे रुलिंगान आयले तेन्ना आमी 1-2 म्हयन्या भितर हो प्रोसेस करून आमी आयज रिनोवेशन केल्लें आसा. त्याच्या वाड्यान 3 टॉयलेटी आमी घेतले आहा. 6 आनी 7 3 अशे सिटर टॉयलेटी आसा. टोटल एस्टिमेट तिनी टॉयलेटीज आसा 16 लाख आनीक ह्यो कमीत कमी 30 वर्सां जाले ह्यो टॉयलेटी बांदल्यो जाल्यार आनी हे लास्ट 10 वर्सां जाल्यार ह्यो एकदम डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आसल्यो तेजे कांयच यूज जायना आसलो. म्हणून हांवें जेन्ना आमचें नवें कौन्सील जालें त्या पयल्या दिसाच सांगलां की हें कौन्सील डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड आसा. लोकांक खातीर कितें बरें आसा तें पयलीं प्रेफरन्सार आनी प्रायोरिटीचेर घेवपाचो ह्या कौन्सिलाचो एक ध्यास आसा. आमचो चेअरपर्सन क्रितेश गांवकर एक डायनॅमीक चेअरपर्सन बरें काम करता आनी आमचो सगळो सपोर्ट ताका आसा. आनी येतकूच रोखडेच एक म्हयन्या भितर आमी हो प्रपोजल घालून तो क्लियर करून म्हणजे प्रपोजल पयलींच आशिल्लो ताची मान्यता दिवन आज हें काम सुरू जालां. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल नायकावाडो कळंगोटी हांगासर GSIDCच्या मार्फत सुमार 40 लाख रुपया मोडून हांगासर रिनोवेट केला. न्यू बेंचीस घातल्या मागीर व्हिडिओ कॉन्फरन्सा प्रोजेक्टर दवरला तशेंच म्हणजे बरो टॉयलेट आनी हें केला आनी भुरग्यांक बरें आधुनीक शिक्षण दिवपाचो हांगासर प्रयत्न जाला.
गोंयकारांक जर तर परतून ह्या स्कॉलांनी वचपाक जाय जाल्यार चीफ मिनिस्टरान आपल्या मनान पयलें चिंतचें पडटलें की आय विल ब्रिंग रिफॉर्म्स, I will do the required change, and for that I think all the people of Goa will support, and if it does not happen today, it will happen in the next 5 years. I am assuring the people of Goa that education is the key. There is a saying, education is the most powerful weapon which one can use to change India and the world. Itle poishe motta ami, for what reason? Just like that, just because there is a election once in a year over there, or any other purpose, the purpose itself is defeated if we are not going to give quality education. I request the deputy director inga tumhi boron galche आम्ही उलयतले जाता assembly that education reforms येवपाकूच जाय आणि जे कितें changes घडोवन येवपाक जाय. Marathi Konkani is important, I am not saying no, but at the same time ते subject घेवन English आणि required number of teachers, quality education हिंगासर दिवपाची आज गरज आसा. गोंयचे रांपोणकार एकवट GRE हांच्यांनी एक मिटींग घेतली आनी तांच्यांनी CRZ 2019 हाचो एक खर निशेध केल्लो आसा. तांचें म्हणणें आसा की हे जरी एप्लिकेबल जायत जाल्यार NDZ खंय 20 मिटर म्हणसर पावतले आनी फिशींग कम्युनिटी आसा ती काबार जातली. तांच्यांनी सांगलें की एक स्टेट वायड एज्युकेशन ते लॉन्च करतले अगेन्स्ट दीस आनी ताजेर मागीर एक नॅशनल लेवल तांच्यांनी एज्युकेशन करपाचें प्लॅन केल्लो आसा. तांच्यांनी हेंय सांगलें की गव्हर्मेंट जरी नुस्तेकारांक मारपाक सोदता जाल्यार दे वील ऑल्सो रिसॉर्ट टू मास सुसायड्स if the government does not withdraw this proposal. इंडस्ट्रियलायझेशन आणि पोर्ट एक्सपान्शन करपा खातीर हो CRZ नोटिफिकेशन हाडलेलो आसा आनी आमी हे सरकाराक सांगूंक सोदता हे जे आयज तुमी फिशरमॅन आयज हो नोटिफिकेशन फिशरमॅनाक आनी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करपाक येयलेलें पूण आयज हे नोटिफिकेशन फकत सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट एक्सपान्शन प्रोजेक्ट हाडपा खातीर हे नोटिफिकेशन येयलेलें आसा आनी हे चालू उरलें जाल्यार फुडले 5 ते 10 वर्सां लास्ट गोंयची बिचीस म्हणून उरतली कित्याक ऑलरेडी 20% ऑफ बिचीस आमची गोंयची सोंपलेली आसा इरोजना लागून कित्याक 2011 नोटिफिकेशन सारको पाडूं ना म्हणून इतले वायलेशन जालेले आसा. हे पळय नोटिफिकेशन तर फाटी घेयनाय आंदोलन न्हू आमी जीव पासून दिवपाक तयार आहाय. आमी गोंयच्या फिशरमॅन पळय न्हू जीव पासून दिवपाक आहाय कित्याक आमी तेंच्या हातीन जीव सोंपवलो पासून आमच्या हातीन आमी जीव सोंपयतले कित्याक हे तर ते नोटिफिकेशन काडलें आनी 50 मिटरांचें तर केलें. गोंयाक पारेकरान सांगलें गोंयाक लागू जाचना म्हणून पारेकरान सांगलें कोल हें पोल्युशन जावपा ना म्हणून. आयज तो पोल्युशन जायत न्हू तोंड बंद करून नाकान घालून घेता तोंडान लायले तो मतो म्हूण आपूण जाल्यार हे तेणी पळय आमचे MPक आमी मेळ्ळे सगळे कोस्टल बेल्टा आमदारांकूय मेळ्ळे आनी सगळ्यांक सांगलें आयज ते तोंडाक बोट घालून सगळे खबर आहाय. जेन्ना हे पळय आतां किशोरीन सांगचे भाशेन इलेक्शन येतलें आनी तेन्ना MP कोण आनी वोटर कोण ते तेन्ना तांकां कळटलें. ESG today held a special screening of Chuskit movie to the students on the eve of Republic Day. This movie is a beautiful story of a girl whose only wish is to go to school, but she can't go as she can't walk. In this movie, you will find how she fights with all odds and fulfill her wish of going to school. Why Chuskit? I'm going to not, in a short summary, just tell you why I chose Chuskit. Chuskit is a film that talks about the Sarv Shiksha Abhiyan, which is basic compulsory free education for all under the age of 14. And I have been a firm believer that the only way India can progress as a nation is if a girl child is empowered. And 70% of our population lives in villages. Is that right, sir? 70% of our population lives in villages in rural India. And if we really want India to progress, then we must empower our villages with a focus on the girl child. A grandfather who is not able to send her to school because of infrastructure problems and because of her own disability, and a girl who really wants to go to school. So I urge you all to take back from the film what I hope will be a commitment to our society that we will do everything to help ensure that our girls walk shoulder to shoulder with our boys, because they are the future of our country, and you and I alone cannot do anything, but together, if we come collectively, we can be the change we wish to see in the world. But throughout the year, we organize various festivals. So this year, being the 50th year of International Film Festival of India, which is going to held in December,
we would like to have a children film festival in between. आप लोग आएंगे? जोर नहीं, आप लोग आएंगे जरूर. So then I'll organize in May or in October. Okay, we organize this type of festivals and आपका सहभाग होना जरूरी है. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.